नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन कर्नाटकाक म्हादय वळख दिवची न्ही कळसा भांडोराचें काम बंद करूंक लावचें म्हूण गोंयची SLP सुप्रीम कोर्टांत दाखल नोव्हेंबरांत सुनावणी मुख्यमंत्री म्हणटा मेजर बूस्ट विश्वजीत आनी आपले मदीं कसलेंच कोफू जावना मुख्यमंत्री म्हणटा विरोधक गरजे भायर इश्यू करतात गोंयचे उदरगतीक आमी दोगूय एक 70 पैकूय पोलाचें उक्तावण विश्वजीत म्हणटा 70 बदलता आग्वाद जेल म्युझियमाची एंट्री फी कोणाकच परवडपाची ना टुरिस्टां बरोबर गोंयकारांकय देशी टुरिस्टांक 200 फॉरेनराक 400 गोंयकारांक 100 रुपया ते भायर 100 रुपया पार्किंग फी दोन वर्सां उपरांत गोंयांत कुशळ कामगारांचो उणाव आसचो ना मुख्यमंत्री म्हणटा गोंयाक अक्षय उर्जा मळार नंबर 1 करपाची मोख राजभवनाचेर वायब्रंट गोवा फॉमेंतो रिसोर्सिसाक वायब्रंट गोवा इन्स्पायरिंग गोवन बिझनेस हाऊस ऑफ द इयर पुरस्कार नंदा SN खंवटेक इन्स्पायरिंग लायफटायम अचीवमेंट राजभवनार सुवाळो गोंयांत टुरिस्ट म्हूण येवन रेंट अ बायक घेवन फुजो पणजे पुलिसेन कोल्हापूरच्या तरणाट्याक उखल्लो 4 गाडयो जप्त कळंगुटे गाडयो चोरपाच्या प्रकरणात आशिल्लो जामीनार लोलया भगवती पठाराचेर IIT फिल्म सिटी नाजाल्यार हिंटरलँड टुरिझम जावये मंत्री सुभाष फळदेसायाचे शिनाल गोंयांत IIT ना म्हूण खंय अंदू 23 जाण गेले भायर दोन 1 किलोमीटर भोंवताडो सर्व्हिस रोड दियात चिरपुटे शापूर रस्तो उक्तो करात बानोडेच्या थळाव्या रस्त्यार साफा मशिदी कडचो रस्तो आडायलो लोकसभेचेर बहिष्काराची शिटकावणी संजीवनी कारखान्याच्या कामगार VRS घेवंक ना तयार कामगार म्हणटा दुसरे कडेन सरकारी नोकरेंत ऍडजस्ट करात सरकारान VRS घेवची म्हूण काडिल्ली नोटीस म्हादय ट्रिब्युनलान कर्नाटकाक दिल्ल्या अवॉर्डाक घाल्ली याचिका सुप्रीम कोर्टांत दाखल कोर्ट याचिका 28 नोव्हेंबराक सुनावणेक घेता मुख्यमंत्री म्हणटा गोंयच्या कायदेशीर झुजाक मेजर बूस्ट म्हादय अभयारण्यांत सुरू केल्ल्या कळसा बंडोरा प्रकल्पाचें बांदकाम बंद करूंक गोंयच्या चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डनान कर्नाटकाक दिल्ली नोटीसय खंय कोर्टाच्या रेकॉर्डाचेर हाडटले Sir, what happened today in Supreme Court regarding this Mahaday SLP? Supreme Court has admitted our SLP, fixed the matter for hearing in a week commencing from 20th of November, and Supreme Court has directed that the Chief Wildlife order should be produced on record before the Supreme Court. These are 3 orders in the sense that these are 3 observations of the Supreme Court in today's order. Sir, what is the status of order of Chief Wildlife Warden? He has already passed an order in the month of March, finally directing the Karnataka not to construct any project without obtaining any permission from him under Section 29 of the Wildlife Protection Act. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा गोयच्या कायदेशीर झुजाक मेजर बूस्ट मेळ्ळो विजय म्हणटा जस्टिस डिले कर्नाटक तांचे काम करून मेकळे जातले आज 2023 ज्यो केसी चलता सुप्रीम कोर्टान ह्यो 2018 आनी 19 केसी हाजो अर्थ कितें आज जेन्ना इलीगल ग्रांट जाल्या ही केस येतली 24 नाल्यार 25 तुजो येवपाची शक्यता ना हाजो अर्थ दिस इज जस्टीस फर्दर डिलेड अँड जस्टीस फर्दर डिनायड कर्नाटका इज सिटींग प्रिटी कर्नाटका सुशेगाद आहा कर्नाटकान सगळें केल्ल्या आमचे गोंयचे सरकारचे आदवोगादांनी थंय मागूंक जाय आशिल्लें कंटेम्प्ट पिटिशनाचें कितें जालें आमचे इंटरलोक्युटरी एप्लिकेशन जे आमी घाल्लें ताचो सोक्षमोग जाया म्हणून
हाजेर क्लियर कट कळटा की ह्यो गोंया खातीर हो कसलोच विजय न्ही, गोंयचो कांय जैत जावंक ना कोर्टान. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. विश्वजीत आनी आपले मदीं कसलेंच कोफू जावना. विरोधक गरजे भायर एक इश्यू करतात. गोंयचे उदरगतीक आमी दोगूय एक. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पयकूळ पुलाच्या उक्तावणाक उलयलो. 2 वर्सां फाटीं तावते वादळ उटंगारांत आयिल्ल्या हुंवारांत पयकूळचो पूल व्हांवन गेल्लो. विश्वजीत म्हणटा ही वेगळी सत्तरी. सगळीकडे बरे इन्फ्रास्ट्रक्चर हेल्थाच्या बाबतीत आम्ही दिला. ह्युमन रिसोर्स बरो क्रिएट करून दिला. म्हणजे प्रत्येक PSC, CSC, RMD या सगळ्या लेवलाचेर गोंयांत ज्या पद्दतीत हेल्थाच्यो सोयी आसा तुम्ही खंयच्याय राज्यांत वचून कंपॅरिजन करून पळयात, तुमकां अश्यो सोयी खंयच्याच राज्यांत मेळच्यो ना. फक्त आणि फक्त गोंयांत आसा. ताज्या खातीर आमी कॉंग्रेच्युलेट करतात, तो प्रयत्न करतात. हांव कोण ते म्हणना, मागीर ते म्हणटाले आपल्याचेर ओडून घेता म्हणटाले, तर ते हांव तितून वचना. बट बरेचशे फावटी कन्फ्युजन क्रिएट करपाचो जावं ते विरोधक हे कन्फ्युजन क्रिएट करपाचो प्रयत्न करता. आमच्या दोगांच्या मदीं अशा पद्दतीचे कसलेच कन्फ्युजन ना. राज्याचो विकास आम्ही ज्या तरेन संघटीत जावंक लागले आसत तरेन आनी आपुलकीन एकमेका बद्दल एक प्रेम, तसोच आमी तुमचेर प्रेम जाय तितले तुमचे वांगडा झगडटले, तुमचे कडल्यान हक्कान आमी कामां करून घेतले. म्हणजे आमचो मतदारसंघ आमचो आमी सुरू करतले आनी आमच्या भुरग्यांक आमी करतले. हांव एक सांगता आयज की आमचो मतदारसंघ ह्या तरेचो मतदारसंघ हा, ज्या मतदारसंघाच्या माध्यमांतल्यान फुडले वेंचणूक आसूं काय खंयचेय इलेक्शन आसूं आमकां कांयच फरक पडना. कारण आमचो लोक संघटीत आसतना आमी ह्या तरेचो आवाज करतले की डायरेक्ट मोदीची जे मेजा पर्यंत वयतले. खूप बरें दिसता आज आमचे फायनली हो जे स्वप्न आशिल्ले आमचे 70 वासियांचे इतले वर्सांचे ते साकार जाले. आणि हे इतले शक्य जाले कित्या खातीर ही आमची डबल इंजिन सरकारा खातीर. आग्वाद जेल म्युझियमाची एंट्री फी कोणाक परवडपाची ना. टुरिस्टां बरोबर गोंयकारांकय. देशी टुरिस्टांक 200 रुपया, फॉरेनरांक 400, गोंयकारांक 100 रुपया फी. ते भायर मोटारींक 4 वरांक पार्किंग फी 100, टू व्हिलरींक 50 रुपया दवरल्या. टुरिस्ट म्हणटात चडांत चड 50 रुपया आसूं येता. गोंयकार म्हणटा गोंयकारांक इतिहास कळूंक जाय जाल्यार एंट्री फी आसूंक जायना. आग्वाद जेल म्युझियमात देशी टुरिस्टांक 200 रुपया दरेकी फी, विदेशींक 400, गोंयकारांक 100 रुपया एंट्री फी. देशी टुरिस्ट म्हणटात 200 खूब जाता, चडांत चड 50 जाय. एंट्री फी बरोबर पार्किंग फी खूब आसा. मोटारींक 100, टू व्हिलरींक 50 रुपया. लोकांनी येवंक जाय जाल्यार रेट देंवोवची. 200 इज कॉस्टली है, थोड़ा बहुत तो कॉस्टली है, नॉट अफोर्डेबल वाई. और पेमेंट अगर 200 लिया जा रहा है तो उस हिसाब से यहाँ पर व्यवस्था भी सरकार को करानी चाहिए. वो गवर्नमेंट को इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध करानी चाहिए. सरकार को मैसेज देना चाह रहे हैं कि यहाँ का जो रेट है उसको कम किया जाए, क्योंकि यहाँ पर उसी हिसाब से क्राउड भी आएंगे और क्राउड इंक्रीज होगा तो आपका टैक्स भी, आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा. नो, दैट इज नॉट अफोर्डेबल बिकॉज इट इज़ टू मच. 200 मीन्स इट इज़ टू मच. may can be reduced to 50 or 70. You should think about that. Government has to think that every person cannot afford that much price. गोंयकारांक 100 रुपया फी बरोबर न्ही म्हूण प्रतिक्रिया. इतिहास कळपाक जाय जाल्यार गोंयकारांनी येवंक जाय, तेन्ना एंट्री फी आसूंक जायना. पयलीं गोंयकारांक ID कार्ड दाखोवन फ्री एंट्री मेळटाली. म्हाका दिसता भितर जे कितें पळोवपाक मेळटा ते आमचे कितें जे फ्रीडम फायटर्स आसा तेंचो स्ट्रगल ते पळोवपाक तरी तेंच्यांनी चार्जीस लावचे न्हू. लोकांक कळपाक जाय की हांगासर कितें अत्याचार जाल्लेले आसा, कशें कितें जाल्लेलें आसा. आनी 100 रुपीज पर पर्सन थंय इतलें वर्थ ना कितें पळोवपाक. तेंच्यांनी अर्देक जे कितें आसा तें बंद दवरलेलें आसा. प्रुडंटा खातीर नवसराज साळगांवकार. 2 वर्सांनी गोंयांत कुशळ कामगारांचो उणाव आसचो ना. राजभवनाचेर वायब्रंट गोवा कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयलो. गोंयांक अक्षय उर्जा मळार नंबर 1 राज्य करपाची सरकाराची मोख. गोंय सरकारान हातांत घेतिल्ले अप्रेंटिसशीप उपक्रमा सकयल तरणाट्यांचे स्कील डेव्हलपमेंटाचेर काम जातलें. 15 जुलयाक 10,000 भुरग्यांक अप्रेंटिसशीप लेटरां. ह्याच्या अंतर्गत अप्रेंटिसशीप स्कीम आम्ही लॉन्च केल्या आणि माझी रिक्वेस्ट असा की याच्या अंतर्गत आमच्या 10,000 यूथ स्किल, रिस्किल आणि अपस्किल करपा खातीर the government is taking 5,000 youth under the skilling program. I'm requesting you people, कारण तुम्ही सगळ्यांनी 5,000
करपाचे ऑलरेडी पोर्टलाचेर ताच्या खातीर सगळ्यात पयल्याच पिढी सगळ्या जाणांक खूब खूब धन्यवाद. तुम्ही पोर्टलाचेर अपलोडूय केले. मोर दॅन 6000 फ्रॉम द प्रायवेट इंडस्ट्री तुम्ही अपलोड केला. दिस कंटिन्युअस अजूनय बी खूब जाण जे आसतले ते पोर्टलाचेर अपलोड करूं येता. हाज्या फुडें आमी गोंयांत आमकां सगळ्या सेक्टरात फ्रॉम द फार्मा टू ITI टू IT टू कन्स्ट्रक्शन ह्या सगळ्या इंडस्ट्रींतली स्किल्ड मॅनपॉवर आमी सगळे जाण तयार करपाक शकतले. विथ युअर हेल्प पॉसिबल जातलें. इन फ्युचर आमी केन्नाच म्हणजे आमच्याकडे स्किल्ड मॅनपॉवर गोंयांत ना खंय तरी भायल्या स्टेटींतल्यान हाडले हे करपाची आमकां गरज ना अशें म्हाका दिसता. गोंयाक अक्षय उर्जा मळार नंबर 1 करपाची सरकाराची मोख. रिन्युएबल एनर्जी आमी आनी ह्या बाबतींत विचार करीत आसत जाल्यार दिस इज अ न्यू अगेन गुड ऑपॉर्च्युनिटी फॉर द इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन द स्टेट ऑफ गोवा. सगळ्यात बेस्ट रिन्युएबल एनर्जी पॉलिसी आमी स्टेटींत लॉन्च केल्या. त्या खातीर आमी रिन्युएबल एनर्जी ग्रीन एनर्जी म्हणजे वी आर रेडी टू साइन द PPs म्हणजे पॉवर पर्चेज एग्रीमेंट फॉर द लॉंग म्हणजे आमकां देशातले पयले राज्य रिन्युएबल एनर्जी जावपाचो आमचो संकल्प आसा आनी डेफिनेटली आमी वी वील अचीव दॅट टार्गेट बिफोर द अदर स्टेट्स. ताका लागून म्हाका दिसता रिन्युएबल एनर्जीच्या बाबतींतूय बी मॅक्झिमम इन्वेस्टर्स कॅन कम एंड इन्वेस्ट इन द स्टेट. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट रुपेश राऊत. ओनोसो व्हायब्रंट गोवा इन्स्पायरिंग गोवन बिझनेस हाऊस ऑफ द इयर 2023 पुरस्कार फॉमेंतो उद्देग समूहाक फावो जालो. इन्स्पायरिंग गोवन लायफ टायम अचिव्हमेंट पुरस्कार 2023 नंदा SN खंवटेक फावो जाला. राजभवनाचेर जाल्ल्या व्हायब्रंट गोवा कार्यावळींत गोंय इन्स्पायरिंग अवॉर्ड मुख्यमंत्र्याच्या हातान फॉमेंतो रिसोर्सिसाचो संचालक जो लुईसान घेतलो. राजभवनाचेर जाल्ल्या व्हायब्रंट गोवा कार्यावळीत इन्स्पायरिंग गोवन बिझनेस हाऊस ऑफ द इयर 2023 पुरस्कार फॉमेंतो उद्देग समूहाक फावो जाला. इन्स्पायरिंग गोवन लायफ टायम अचिव्हमेंट पुरस्कार 2023 नंदा SN खंवटेक फावो जालो. पर्यटन ब्रँडाचो पुरस्कार टाटा ग्रुपाच्या इंडियन हॉटेल्साक मेळ्ळो. The winner of Inspiring Govan Business House is won by Fomento Resources. May I request Mr. Joe Lewis, the director of Fomento Group, to please come on stage and accept this prestigious award. Ladies and gentlemen, can we have a round of applause, please? प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि रुपेश राऊत. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. Anant Lakshmi and Son Ventures Private Limited presents its first startup project, Samruddhi Shridi Colony, a 21 independent 4 BHK bungalows. Call us today for booking and more inquiries. गोंयांत टुरिस्ट म्हूण येवन फेक डॉक्युमेंट दिवन रेंट अ बायक घेवन फुजो. पणजे पुलिसेन कोल्हापूरच्या 32 वर्सांच्या सद्दाम जमादाराक उखल्लो. ताचे कडच्यान 3 स्कूटरी आनी 1 मोटरसायकल जप्त. कळंगुटे रेंट अ बायक चोरयेच्या प्रकरणात सद्दाम भितर आशिल्लो. जामिनार भायर येतनाच ताणें परत गाडयो चोरल्यो. गोंयांत टुरिस्ट म्हूण येवप, फेक डॉक्युमेंट दिवन रेंट अ बायक घेवन फुज्जो मारप असले प्रकार हालीं वाडपाक लागल्यात. तिगांनी पुलिसेत कागाळ केल्या उपरांत पुलिसेन अभ्यास करून सापळो रचून कोल्हापूरच्या सद्दाम जमादाराक रेड हँडेड धरलो. 4 गाडयो जप्त, सगळ्यांच्यो नंबर प्लेटी बदलिल्ल्यो. एका एपा वयल्यान फेक डॉक्युमेंट करून ताचे कर्म.
he actually every time he used to come and he used to have different identity. इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि दिस पर्सन यूज्ड ए गूगल ऐप, गूगल का कोई पिक्चर एडिटिंग ऐप, जिसमें इन्होंने ये जो आईडी कार्ड्स है, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड, उसको अपने फोटो लगा के अलग अलग नामों से इन्होंने इधर से चोरी किया. We have registered cases and we have linked 5 cases with this person. ह्या आधी कळंगुटे रेंट बाईक चोरीच्या प्रकरणात ताका धरिल्लो, जामिनार भायर येवन कर्म. ये सारे रेंटे बाइक के जो शॉप्स है, हमने इनको इन्फॉर्म किया था कि दिस पर्सन कम्स टू योर नोटिस, इट शुड बी इन्फॉर्म. तो हमें ऐसा इंफॉर्मेशन मिला, तब वी वर एबल टू कैच द पर्सन. This person was Saddam was arrested earlier in Kalangut also. उस टाइम उनसे हमने 6 गाड़ी रिकवर किया था. अभी ये उस केस में, कलंगूट वाला केस में बेल में है. बेल में आने के बाद यस अगेन स्टार्टेड डूइंग दिस. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. काणकोणा लोलयेंच्या भगवती पठाराचेर IIT फिल्म सिटी ना जाल्यार हिंटरलँड टुरिझम जावं येता म्हूण मंत्री सुभाष फळदेसायाचें शिनाल. गोंयांत IIT ना म्हूण खंय अंदूच 23 जाण भायर गेले. ताणें पठाराचें इन्स्पेक्शन केलें. आतां IIT कोण आडायता तें पळयता म्हूण सुभाष उलयला. जाग्याचेर IITचो बी विचार चलता तसो. IIT जावपाक शकता आनी हें कळ्ळें न्ही, 2-3 IIT खातीर प्रोजेक्ट्स केल्ले आसात. तातूंत भितर IIT जावपाक शकता, फिल्म सिटी जावपाक शकता, तातूंत भितर दुसरी प्रोजेक्ट येवपाक शकता, नॉन पॉल्युटेड ग्रीन प्रोजेक्ट, ज्या जाग्यार ऑरेंज मिनी ग्रीन प्रोजेक्ट्स हांगा येतले. Without affecting the livelihood, providing the livelihood, providing the employment. आमकां पळोवपाक जाय की barren lands आसात which is not utilized for centuries has to be brought under production. कळ्ळें न्ही, हातूंत भितर कितें जावपाक जाय. हांव सांगता म्हणजे हातूंत भितर जर IIT जर टेस्ट सॉयल टेस्टिंग जाल्यार हांव पळयता कोण येता तो. म्हणजे चॅलेंज आसा. आयज जे IIT आसा न्ही थंय बंद पडली आनी कोण म्हणटा पळय न्ही IIT बी बंद केल्या, ही IIT बी बंद केल्ला. कळ्ळें न्ही, IIT त्या जाग्यार ती मार्शी लँड मेळ्ळी, त्या जाग्यार जायना. हांवें आतां दुसरो प्रोजेक्ट दाखयला, ती जर IIT खातीर फिक्स जाली, हांव पळयतां, तुमी याद पळोवया कोण बंद करता. म्हजे घरा कडेन हांव करता. कोणी म्हाका चॅलेंज केल्ली, तुज्या घरा कडेन व्हर म्हूण. हांव म्हज्या घरा कडेन व्हरता. बानोड्या सर्व्हिस रोड दियात, चिरपोटें शापूर रस्तो उक्तो करात म्हूण थळाव्या रस्त्यार साफा मशिदी कडचो रस्तो आडायलो. एक्सेस रोड नाशिल्ल्यान 2 किलोमीटर भोंवताडो पडटा. सरकार हालचाल करिना जाल्यार लोकसभा वेंचणुकेचेर बहिश्काराची शिटकावणी. रस्तो उक्तो करीत जाल्यार खंय थंयच्या 2,000 लोकांक बऱ्याक पडटलें. योगायोगान 4 आमचे मिनिस्टर आसा. सो फोंड्या वाठाराचे जे डेव्हलपमेंट आसा हें खंयच आडो जायना. हांगा फोंड्या वाठारांक हांगा फुलांचो उजवाड जावं जाय एक्चुअली, पूण तरी आसतना आमी खंय ना खंय फाटू आहा. आनी फोंडेचो मेजर इश्यू आहा. आनी हे 4 मिनिस्टर हेजे ओगी आसा. हांव एकट्याक ब्लेम करिना सुनील ढवळीकाराक, जावं आमचो तो आमदार म्हणून हांव ताका ब्लेम अशें हांव तेजेर उलयना. हे इश्यूचेर 4 जाणांनी एकठांय येवन खूब खोलायेन काम करपाक जाय. आतां आमी प्रेझेंटली थारयलां की पार्लमेंटा इलेक्शनाक जे लोकांक हो रस्त्याचो वापर आसा आनी जे लोकांक त्रास जाले, जे लोक दुखावल्या, ते लोक सगळे हे इलेक्शन बॉयकॉट करतले. नंतर जो हायवे आतां फुडलो तो आतां कंटिन्यू जातलो की 77 करोडांचो, तो हायवे आमी जावपाक दिवची ना. कित्याक हे डेव्हलपमेंटाच्या नांवान जर लोकांक त्रास जाता जाल्यार तो आमकां फुडलो रोड नाका. हें आसा तशेंच आमी मॅनेज करता. कांयच न्ही म्हणल्यार 1000 लोक हांगा आशिल्लो पर फॅमिलीचो. हांव आमची हांगा लोकेलिटी आसा, ही कनेक्टिविटी आसा ती कमीत कमी 5000 लोकांची कनेक्टिविटी आसा. चिरपुट्या भागान, शापुरान आनी मागिलवाडे असे जर भाग धरले जाल्यार कांय न्ही म्हणल्यार 2000 वोटर्सांची मिनिमम आसा. बस स्टँड जालो, फोंडेचो बस स्टँड जालो मेन. पूण हो सद्या जेन्ना फ्लायओव्हराचें काम जालें बायपासाचें, तेन्ना हो एप्रोच रोड हांगा बंद केलो आनी खुबशीं रिप्रेझेंटेशनां सरकाराक दिलीं की हांगा एक अंडरपास जावचो म्हणून. पूण हांगा अजून अंडरपास जायना आनी हांगा खूब एक्सिडंट जावपाची शक्यता आसा. संजीवनी कारखानो बंद पडिल्ल्यान कामगारांनी VRS घेवची म्हूण सरकाराचे नोटिशे उपरांत कामगारांचेर आकांत. संजीवनीच्या कामगारांच्या 2 युनियनांची एकठांय बसका जाली. कामगार VRS घेवंक तयार ना.
तांकां दुसऱ्यो सरकारी नोकऱ्यो दिवच्यो म्हूण मागतात। संजीवनीच्या कामगारांनी VRS घेवंक न्हयकार दिलो। फुडाराचो प्रश्न उपराशिल्ल्यान कामगारांच्या 2 संघटनांनी एकठांय बसका घेतली, आपली बाजू मांडली। आम्ही ऍडमिनिस्ट्रेटराक परतून सांगले, तू एक बेस्ट एग्रीकल्चरल ऑफिसर या कंपनीच्या सुदैवान तू ऍडमिनिस्ट्रेटर म्हणून येयल्लो आहा, तू तुजे नेतृत्वा खाला ही कंपनी वयर काडूंक शकता। जी फार्मा आयज पडीत पडलेली तातूंतल्यान जे तरकारी आनी कितें सगळं ऊस आनी सगळें कितें तयार जाता ताचो ह्या संजीवनी कामगारांक आनी ताचो फुडार दिवंक शकता। ताका लागून तुवें आमकां सपोर्ट करूंक जाय आनी सरकारा फुडें आमचे प्रश्न घालूंक जाय। दुसरो विशय आमी सांगले की कामगारांचे पेमेंट दिवपाचे सरकारा लागीं आनी एक्सटेंशन घे। 80 कामगारांक भायर मारला वा भायर दवरला, तेंचे नोकरीचे एक्सटेंशन 100 म्हयने घे, कित्याक सरकारान तांकां एक्सटेंशन दिवन आसलेले। त्याच बरोबर पगार एलोकेट करून घे। प्रुडंटान MD सतेश नायकाक कामगारांच्या इश्यूचेर विचारले। तातूंत कशें आसता की जेन्ना फॅक्टरीज बंद पडल्या तांचे पोटार कोणें हें गावप काय तें बरें दिसना, पण तांकां खंय ना खंय तरी एब्जॉर्ब करपाचें हें एक खंय तरी ऑन ह्युमॅनिटरी ग्रावंड तरी करपाक जाय। ओके, सो सरकार तेजेर कितें आहा तें योग्य डिसिजन घेतलें। कित्याक ही सगळ्यांक सरकाराक तरी हाजे जाणीव आसात आनी ते तातूंत ते पावल फुडें घेतले। परत केन्ना मिटींग दवरल्या सर आनी 15 दिसांनी तांकां हांव इन्फॉर्म करतलो। तो पर्यंत तुमी कितें आयज तुमकां पत्र वगैरे केलें तर तुमी फॉरवर्ड करतले। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। कुडचडेचो आमदार मंत्री काब्रालाचो जल्मदीस मोठ्या दबाज्यान सकाळ फुडें थंयच्या गार्डन एंजल इगर्जींत मिस जालें। उपरांत केक कापून बर्थडे सेलेब्रेशन, उपरांत चेतना एज्युकेशन सोसायटीच्या खासा भुरग्यां बरोबर कुडचड्यार रवींद्र भवनाचे मेंबर आनी स्टाफा बरोबर जल्मदीस। बीजेपींत मंडळ, बायलां आनी युवा मोर्चानय काब्रालाचो बर्थडे केलो। ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात। प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार। बी प्रुडंट, बी सेफ। गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात। कीप वॉचिंग प्रुडंट। देव बरें करूं।